इज अनफॉर्च्युनेट की बाब विजय ताजे चली हे आज ऑन चिल्ड्रन्स डे अनफॉर्च्युनेट शी पास्ट अवे आनी म्हाका दिसता ह्या इन्सिडेंटान जी हायकोर्टान गेल्ल्या म्हयन्यान एक जजमेंट पास केलो अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट श्री प्रकाश सरदेसाय वर्सीस द स्टेट ऑफ गोवा एंड वर्सीस डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी त्या ऑर्डरीन कॅटेगोरिकली हायकोर्टान दाखोवन दिल्लें की गोंयान हेल्थ सेंटरान फेसिलिटीज ना, दोतोर ना, वखदां ना, थंय इक्विपमेंट्स टेस्ट करपाचे ना, एम्ब्युलन्सीज ना, हे कॅटेगोरिकली हायकोर्टान दाखोवन दिल्ले सरकाराक बडी मारिल्ली अक्षरशः आमी तो इशू घेतिल्लो आज इट इज अनफॉर्च्युनेट की ताजे चली बाबडे सकम टू दॅट कित्याक 2 दीस पयलीं ताणें जोर आयला म्हूण आपल्या चलयेक थंय एडमीट केल्ले शी वॉज अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ गोवा आनी जेन्ना चिकालेम जेन्ना हेल्थ सेंटरान जायना जालें तेन्ना तांणी सकाळीं आज 5 ताका GMCन शिफ्ट केलें आनी द सॅड पार्ट इज GMCचे दोतोर ताका सांगता की तुवें हाडपाक चूक केली म्हणजे लेट केलो तूं जर मातसो एक वरभर पयलीं आयिल्लो जाल्यार कदाचित तुजें चली वाचता आशिल्लें सो म्हाका हो प्रश्न ह्या सरकाराक आनी GMCच्या डिनाक विचारपाक जाय की गोंयान ज्यो हेल्थ सेंटर ज्यो आसात प्रायमरी जावं CHC आसात ह्यो कोणा अंडर येतात अरे ते तुमच्योच ब्रांच मरे सो आज एक गोंयकार समज जर खंयच्या हेल्थ सेंटरान जर एडमीट आसा जाल्यार तो खंयचोच गोंयकार आज सुरक्षीत ना कित्याक GMC सांगता की तुमी लेट हाडलो म्हणून तो गेलो पूण तो तुमच्याच ब्रांचीच्या हॉस्पिटलान अंडर ऑब्जर्वेशन आशिल्लो सो म्हाका दिसता ही खूब दुर्दैवाची गजाल आसा जी आज आमचे एक ल्हान बाय शी हॅड टू लीव दीस वर्ल्ड because I think pure negligence of the medical officer on duty at that health center. म्हाका दिसता खंय तरी हे राजकारण आमी हांगा करचें न्ही बट आय थिंक हेल्थ इज वेल्थ म्हण आसा आज मनशाचें आरोग्य जर बरें आसलें जाल्यार एक बरें जीवन जगपाक शकता आनी म्हाका दिसता आयची जी दुखद घटना जी घडून आयल्या ते इट हॅज एक्सपोज्ड की कशा पद्दतीन ह्या सरकाराचे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज देर इन गोवा आणि हे चिकालेत न्ही तुम्ही आज वाळपय वचून पळयात हेल्थ सेंटराची दशा कुडचड्यार येयात म्हाका म्हजी मागणी आसा हेल्थ मिनिस्टरा कडेन की तूं पळय इंदोर वचून जो थंय वा करता पळय न्ही तें म्हाका दिसता ताणें सोडचें ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता ताबडतोब हांगा पयलीं काडचो कित्याक जो हेल्थ मंत्री आज गोंय सोडून दुसऱ्या राज्यांनी आपलें इलेक्शन कॅम्पेनींग करता आनी हांगा गोंयकार बाबडे मरतात म्हजी मागणी आसा की ताणें एक तर कुडचड्यार हेल्थ सेंटरान येवन पळोवचें सांगेच्या हेल्थ सेंटरान येवचें आनी केपेच्या हेल्थ सेंटरान येवन तांणी परिस्थिती पळोवची वस्तुस्थिती 2 वर्सां जालीं कोविडाच्या पयलींच्यान ते हॉस्पिटल बांदतात पूण आज 2-2.5 वर्सां जालीं तें हॉस्पिटल कंप्लीट जायना अरे कोविडाच्या टायमार लोकांनी 4 दिसां भितर 100 बेडेड हॉस्पिटलां उबी केली सो आज हांचे कडेन सरकारा कडेन फक्त करप्शन आनी वतत ते म्हणजे इन्स्ट्रुमेंटान करप्शन ते वखदां येता ते वेलनेस फॉर एवर थंय करप्शन सो आय थिंक दीस इज अ सिरियस इशू वी वील टेक अप दीस इशू आज आमी बाब विजयान कंप्लेन आतां दिल्या आय मीन वी हॅव टोल्ड द पुलीस इन्स्पेक्टर ही सेड ही वील डू हिज ड्युटी पूण फुडलो स्टेप इज वी आर गोइंग टू गो टू DHS आनी दीस केस वी आर गोइंग टू एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ गोवा बिकॉज 2007चे बाब सरदेसायान जे पिटिशन फायल केलें हें सगळें गोंयकारां पसत आशिल्लें आनी हायकोर्टाची डायरेक्शन आसा सो दॅट मीन इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑल्सो हायकोर्टान डायरेक्शनां दिवन तुमी ते हेल्थ सेंटरा जाग्यार घालना मरे सो म्हाका दिसता आय डोंट हॅव एनी मोर वर्ड्स टू से ऑन दीस इट्स व्हेरी सॅड एक्झॅक्टली 1 म्हयने पयलो 16 तारखेर ऑक्टोबराच्या आमी ह्या हेल्थ सेंटरान गेल्ले आनी ऑल द शॉर्टकमिंग्स त्या हॉस्पिटलान हे आमी हायलायट करून एक मेमोरंडम दिल्लो हो आमी मेमोरंडम दिलो 16 तारखेर ऑक्टोबराच्या हातून आमी सांगुल्ले तुमी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदलां 2 फावट इनॉग्रेशन केलां फॉर पॉलिटिकल मायलेज थंय डॉक्टर ना सिवियर शॉर्टेज देर इज सिवियर शॉर्टेज ऑफ नर्सीज एम्ब्युलन्सीज ना थंय पेशंटाच्या रिलेटिव्सांक एटेंडंट्स आसा तांकां कॅन्टिनाची सुविधा ना हे सगळें बरोवन दिल्लें आसा आमी And today, that very reason has led to the loss of this poor child, and that too children.
सो दीस इज अ वेकअप कॉल, नॉट ओन्ली ह्या हॉस्पिटलाक, सगळ्या हॉस्पिटल. आनी आमकां एक विश्वास आसा की दीस वील नॉट रिपीट अगेन, देर वील बी ड्रास्टीक चेंजीस.